उगडापान पुस्तकांतले वाचप. उपरांत म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सर्गार एक धार उक्ते आसलेले म्हाका दिसले. तूं तरी बरी म्हजे लागीं पयले उलयल्लो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडा घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलो. तक्षणच प्रेरक आत्मो म्हजे वयर देवलो आनी सर्गार मांडून आसलेलें एक सिंहासन हांवें पळयलें. त्या सिंहासनार कोण एकलो बसून आसलो. बसलोलो सुर्यकांत आनी पद्मराग मोतयां बरी दिसतालो. सिंहासना भोंवती पांचव्या माणका बरी जळतळतले एक पावसा दोनू आसले. त्या सिंहासना भोंवतणी 26 हेर सिंहासना आसली आनी हांचेर 26 जण मालगडे बसून आसले. ते धवी मुस्तायकी नेसलेले आनी तांच्या माथ्यार भांगाराचे कुरव आसले. त्या मदल्या सिंहासनांतल्यान भायर सरली मार्नवेचे जगलांनी आनी उडोवंक करतात ते घडघडे. सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटाले, ते देवाचे 7 आत्मे. सिंहासना भोंवतणीची धर्ण स्फटिका सारकी नितळ आरशाचो दर्योस जाल्ले बरी तळतळताली. सिंहासनाचे मोदेगात आनी सिंहासनाचे भोंवतणी 4 जिवियो आसल्यो. तांकां मुखल्यान आनी फाटल्यान बर्न दोळे आसले. पयली जिवी सिंहा बरी, दुसरी एक पाड्या बरी दिसताली. तिसरे जिवेक मनशा सारकें तोंड आसलें आनी चवथी जिवी उपदल्या गरुडा बरी दिसताली. त्या 4 जिव्यां मदें हर एक जिवेक 6 पकाटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. दीस रात म्हणले बरी कळनासतना त्यो जिवियो गायतल्यो, पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, जो येवचो आसा. सिंहासनार बसलेल्यांक म्हणजे ससनाक जियेतेल्यांक त्यो जिवियो महिमा, मान आनी अर्गां दितासतना ते 26 मालगडे सिंहासना हुजेर सरपडून ससनाक जियेतेल्याक आराधन करतले. आपले कुरव सिंहासना हुजेर दवरन ते म्हणटाले, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा, मान आनी पदवी. तुवेंच सर्व वस्तू रचल्याय, तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत ताचे स्तुती करा. ताच्या अंतराळाच्या खोट्यांत ताचे स्तुती करा. ताच्या वरच्या कृत्यापासत ताचे स्तुती करा. ताच्या अपार तोरपणापासत ताचे स्तुती करा. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव.
कोंब फुंकून ताचे स्तुती करा, विणे आणि किन्नाऱ्यो वाजवून ताचे स्तुती करा. घुमटा वाजवून नाचून ताचे स्तुती करा. सर्यांची वजंत्रा आणि पिरलोक वाजवून ताचे स्तुती करा. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव. सणसणीत कांसाळ्यांचेर ताचे स्तुती करा. खणखणीत कांसाळ्यांचेर ताचे स्तुती करा. सगळे प्राणी सर्वेस्पराचे स्तुती करून हालेलुया. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव. सान लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. लोक ह्यो संगती आयकून आसतनाच ताणे तांकां आनी एक वपार सांगले. कित्याक जेरुसलेमाक तो लागी पावल्लो. थंय देवाचें राज्य बेगीनच प्रत्यक्ष जातालें म्हूण लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें, कोण एकलो मंथनाचे कुळयेचो राज्य पदवी घेवन येवचे खातीर पयसल्या एक गांवाक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचे नाणें दिवन, पळया, हांव फाटीं येयसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो. हेणे ताच्या गांवचे ताचेर जळटले देखून तो गेलो. त्या फाटाफाट तांणी प्रतिनिधी धाडून ह्या मनशान राजवट चलोवंक येवचें नाका म्हणून सांगून धाडलें. राजवडकेची पदवी घेवन तो फाटीं येतच जांकां आपणें धुडो दिल्लो त्या नौकरांनी एकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हूण जाणा जावचे खातीर तांकां आपयचय म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकर येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या एक नाण्यान हांवें 10 नाणीं जोडल्यात. ताका ताणें म्हळें, शाबास, बऱ्या नौकरा. ल्हानशे संगतींत तूं विश्वासी जालोय देखून 10 शारांचेर तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या एक नाण्यान हांवें 5 नाणीं जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, तूं 5 शारांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो, धन्या, पळय, तुजें नाणें हांवें तें लेसांत बांदून तशेंच दवरलें. तूं कठीण मनीस म्हूण म्हाका तुजी भिरांत दिसली. दवरिनातलें तूं काडताय, ओंपिनातलें तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो, नश्ट्या नौकरा, तुज्याच उतरांनी हांव तुका गुन्यांवकार करता. हांव दवरिनातलें काडटलो, ओंपिनातलें लुंवतलो कठीण मनीस म्हूण तूं जाणा आसलोय न्हय. कित्याक तर तुवें म्हजो धुडो वाडीक घालो नाय. हांव फाटीं येतच तो वाडी समेत घेतो न्हय. आनी सरशीन रावलेल्यांक ताणें सांगलें, तें नाणें ताचे लागचे काडा आनी 10 नाणीं आसलेल्याक दिया. पूण ते म्हणाले, धन्या, ताचे लागीं 10 नाणीं आसात.
ताणे जाप दिली, हांव तुमकां सांगता, जाचे लागीं आसा ताका सडेत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मानांक हांगा हाडा आनी म्हजे मुखारच तांकां जिवेशी मारा. इतलें सांगून जातच जेरुसलेमाक चडचे वाटेन तो फुडें सरलो. देवाचें उतर हें, वखाण तुका क्रिस्त.